सनबर्न महोत्सवाक लागून गोंय पेड्ड्यार जाता असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेंजी विहेगस हांणी केला। सनबर्न ही आमची संस्कृताय न्हय, सनबर्न हो फक्त घोळे वखदां आनी शिनळकी वेवसायाक चालना दिता अशें म्हणीत आमदार वेंजी तशेंच क्रूज सिल्वान सनबर्नाक खर विरोध केला। हालीसराक गोंयभर तरणाटे गुळी वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिश्टी पडटा। तातूंतल्या तातूंत सनबर्नाक लागून ह्या तरणाट्यांची वाट लागपाक वेळ लागचो ना अशें बाणावलेचो आमदार वेंजी विहेगस म्हणटा। सनबर्न हो फकत गुळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसायाक चालना दिता अशेंय ताचें म्हणणें। भायली कंपनी येवन हिंग गोंया येवन गोंय बिझनेस कोताय, गोंयच भुरग्यांक पाड घाताय, तेंगे बिझनेसा लागून गोंयच भुरगे ड्रग्स घेवपा पावताय, प्रोस्टिट्यूशन जाता, सगळे मेस जाता, कुमदादी पयस हारीक उनाय, हे सगळे मेस जाता। आनी आज ह्यो भायली कंपनी आमकां गोंयचे लेजिस्लेटरांक आमदारांक आज यायचोय हायकोर्टाचो नोटीस धाडटाय अरेस्ट करपा आमकां भितर घाले बरें कापस्ता जाल्यार। दक्षिण गोंयांत सनबर्न कसोच येवपाक दिवचे नात अशें विधान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान केला। उत्तर गोंयांत जावपी सनबर्न जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंयचें नांव आमकां पेड्ड्यार करपाचें ना। पंचायत तशेंच थळावे लेगीत सनबर्नाक विरोध करतात तेन्ना आपूण तांचे वांगडा आसा अशेंय ताचें म्हणणें। सनबर्न आयोजकांनी घाल्ल्या मानहान याचिकेचेर आमदार कितें उलयतात तें पळोवया। सनबर्न जेन्ना नोता जातालीं नोताचो इफेक्ट आमी जाणाय। आतां तें प्रपोज एक फावटी सावथाक केल्लें आनी सोगटे ग्रामसभांनी ओपोज केलें, लोकांनी ओपोज केलें आनी लोकां सांगलें म्हणल्यार आमी लोकां सपोर्ट करताय आनी आमी ओपोज करताय कित्याक तेजो इफेक्ट आमी जाणाय। आनी तेंचे केस डिफॉर्मेशन केस केला आमी फायट करताले। सो कित्याक आमकां आमचो भुरग्यांचो फ्युचर जाय। आमचो आतां नॉर्थाक पिड्ड्यार जालां ते सावथाक पिड्ड्यार जावन आख्खें गोंय पिड्ड्यार जातलें आनी ड्रग्सांचो इश्यूज आहा जो रिलेटेड ताका। So आमी फायट करतले, आमी सगळे बराबर रावन ती फायट करतले। So I'm not talking about the event. I'm talking about Sunburn organizers who have filed a defamation suit against the media houses. That is wrong. They shouldn't file because it is a freedom of expression. The press has got the freedom to show their case, to show their the story in a different angles. So that freedom should not be suppressed. हांगा एक प्रायवेट पार्टी आपल्याक एक पोट भरपा लागून एक इव्हेंट तयार करता लोकांचे बर्डन करून हो क्राउड जालो म्हणटरी कोणाचे बर्डन जालो, कन्सर्न विलेजीस जो कोण आहाय तेंचे बर्डन जालो। प्लस देर इज अ थ्रेट ऑफ कल्चरल डॅमेज टू द स्टेट। वी आर चेंजिंग, ट्रान्सफॉर्मिंग फ्रॉम जे गोंय आमची आयडेंटिटी आशिल्ली आनी जे भाशेन आमी चलताले आनी आज कितकोन आमी प्रमोट जाताय। खंयची मुवी चोवपाक गेले जाल्यार मुवीजांचेर प्रमोशन ऑफ सेक्स, ड्रग्स, वुमन, ऑल दीस इज बींग प्रमोटेड। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकर।